नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. जीएसटीत सुधारणा घडोवन मध्यम वर्गीय कुटुंबांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मोठी थाकाय दिल्या अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. आमच्या देशांतल्या 140 कोटी देशवासियांच्या जिणेंत हातूंतल्यान सुधारणा जातल्यो आनी तांकां मजत जातली अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा. अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी. इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330. 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है. 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है. पणजी ते साखळीचो गांवगिरो वाठार जोडपा खातीर कदंब येरादारी मंडळान आनी येरादारी खात्यान 4 नव्या इलेक्ट्रीक बस सेवेची मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सुरवात केल्या. ह्या वेळार उलयतना म्हजी बस येवजणे अंतर्गत भौशीक येरादारी सुविधा ही विद्यार्थ्यांक आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक मेळची ह्या हेतान तयार केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. इलेक्ट्रीक बस सेवेक लागून गांवगिऱ्या वाठाराची जोडणी उदरगत शारी वाठारा कडेन जातली हाचेर तांणी खोस उक्तायली. केटीसी कॉर्पोरेशन की तरफ से आज 4 ईवी बसेस हमने जो साकली कॉन्स्टिट्यूंसी से लॉन्च किया, इसलिए मैं केटीसी कॉर्पोरेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. गोवा सरकार की तरफ से केटीसी कॉर्पोरेशन हमेशा के लिए इस तरह की रूरल कनेक्टिविटी देने का प्रयास हमेशा के लिए रहा है. और जो हमने माझी बस यानी मेरा बस की योजना स्टार्ट की है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी उसका बहुत फायदा हो जाएगा. फिर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जो बस ओनर्स हैं और पब्लिक इन्होंने माझी बस ये स्कीम यूज़ किया तो उसको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा. नव्यान तयार जावपी टर्शरी कॅन्सर केअर केंद्राचे बांदकाम 30% पुराय जाला अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी खबराकारांक सांगलां. उण्यांत उणो राजकीय हस्तक्षेप आनी बऱ्यांतली बरी भलायकी सेवा दिवपाच्या हेतान ह्या भलायकी केंद्राची स्थापणूक करता अशें मंत्री राणे हांणी सांगलां. तुम्ही पळयला दर फावट स्लॅब घालता हांव मुद्दम वयता आनी थंय प्रोटोना खातीर आमी वेगळे अरेंजमेंट करून आमी दवरल्या. थंय लिनियक 2 लिनियक प्लस आनी 2 चे प्रोविजन थंय आसा. म्हणजे सगळे म्हाका दिसता एकदा स्ट्रक्चर जाले बाकीचे वॉल्स एंड ऑल विल गेट रेडी व्हेरी फास्ट. अलॉंग विथ दॅट विल कम ऑल द इंटरनल इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट इज रिक्वायर्ड एंड वी आर पुटिंग अ बॉडी मॉनिटरिंग बॉडी इन प्लेस which we are putting along with the doctors of Tata Memorial so that the functioning and the work goes as per their standardized guidelines which are already established, so we are able to monitor it properly. गोय उर्जा उदरगत संस्था गेडा हांणी आयोजित केल्ल्या खासा कार्यशाळेत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 2050 वर्सां मेरेन हरित उर्जा आपणावन आनी तंत्रज्ञानाच्या आधारार सांडपाणी प्रक्रिया चालीक लावन शून्य उत्सर्जनाची मोख पुराय करतले अशी आस्त उक्तायल्या. सरकारान टिकाऊपणाच्या उपक्रमांक आदार दिवपाचे उतर दितना सादर केल्ले तंत्रज्ञान आनी सेवा आपणावपाचे आवाहन तांणी ह्या वेळार उद्देगांक केला. I am particularly glad to mention that Mahapreet will be commencing the installation of the 30 megawatt rooftop solar on the government buildings and has also sought collaborations to provide the rooftop solar solutions to MSME industry on the RESCO mode. And this will greatly benefit to the MSME sector. Waste management and the plastic waste initiatives taken in the state, Goa has never considered the cost as a factor regarding to the waste management. Goa is the first state to set up the municipal solid waste to the biogas and biogas to energy plant successfully operating for the past 9 years. Goa has transported about the 5 lakh tons of the RDF to co-incineration of the cement plant, saving about the 3 lakh tons of coal. Goa is the first state in Asia to implement the deposit refund scheme and the first in the world to implement it to the multi-layered plastic waste which otherwise no value.
भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी आयज भाजपा फुडारी आणि कार्यकर्त्यांसयत आपलो जल्मदीस भाजपा मुख्यालयात मनयलो। ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी समेस्त भाजपा फुडारी आणि कार्यकर्त्यांच्या वतीन तांकां जल्मदिसाची परबी भेटयली आणि यश आवडेला। आणि म्हणून आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय या संकल्पनेच्या सकट डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार चलतना सरकार आणि पक्ष हे दोन्ही एकाच बरोबर चलतात। आमची मोख आसा ती सगळ्यांक लागीं करपाचे, सगळ्यांक एकठांय करपाचे आणि 51% मतदान हे आमकां जावपाक जाय जे आमकां लोकसभेन जाल्ले आसा। आय रिपीट आमकां 51% मतां आमी सगळे एकठांय जातकीर हे आमचे जाल्ले आसा ते आमकां तशेंच फुडें व्हरपाक जाय, दाखोवन दिवपाक जाय की भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना। लोकांनी भेटयल्ल्या परबीक जाप दितना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी येता त्या वेंचणुकेचें आव्हान पेलतना 51% परस चड मताधिक्यान वेंचून येवपाचो ध्यास उक्तायलो। तशेंच भाजपा शिवाय पर्याय ना हे सिद्ध करपाचें कार्यकर्त्यांक आवाहन केलें। या निमतान हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता। हांवें पयल्या दिसा म्हणिल्लें की हांव जो अध्यक्ष जालो तो अध्यक्ष हांव न्ही तर भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष जालो। आयज हो घडये वाडदिवस म्हजो आसत पण तो साजरो करता भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी गोंयकार। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी GST 18% मेरेन करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान ताचो फायदो गोंयच्या पर्यटन उद्देगाक जातलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें। मध्यमवर्गीय पर्यटकांक हाचो फायदो जावन पर्यटन उद्देगाच्या उदरगतीत अदीक वाड जातली अशी आस्त तांणी उक्तायल्या। कांय उद्देगांची अशी अपेक्षा आसा ती सरकारा मुखार मांडली जाल्यार तातूंत तरतूद जाव येता अशें तांणी मुखार सांगलें। Goa being a tourism destination, the GST waiver which has come up, tax reduction जे केल्ले आसा, हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच निर्मला सीतारामन जी हांकां हांव थँक्यू म्हणटा। आमचे GSTचे चेअरमॅन आमचे गोंयच्या कडल्यान वचपी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री ताकाय थँक्यू म्हणटा, कित्याक शेवटी ही अपेक्षा इंडस्ट्री कडल्यान आशिल्ली आनी आमी एक्सपेक्ट करता की रिडक्शन जावचें टू बी मोर कॉम्पिटिटीव एंड हॅविंग द पीपल कमिंग इन। मिडल इनकम ग्रुप जे आसा तांकां म्हाका दिसता मॅक्झिमम हाचो फायदो जातलो। वील बी मोर ऑफ ट्रॅव्हलर्स, दॅट ग्रुप हॅज बीन ट्रॅव्हलिंग, मिडल इनकम ग्रुप हॅज बीन ट्रॅव्हलिंग क्वायट इन टर्म्स ऑफ देखो अपना देश बाकीचे आनी हातूंतल्यान तांकां बरे सुविधा ह्यो बऱ्या रेटीक आनी कट डावन मेळ्यो। आय थिंक इज बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्री। आतां एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द इंडस्ट्री आनी कितें आसा म्हाका दिसता तांणी समज मांडलें ते योग्य रितीन फुडें वतले। इट इज एंड ऑफ द डे टेकन अप बाय द GST काउन्सील which is having members of the council who sit together and take it up. It's not an individual decision. इस्लाम धर्माचे संस्थापक मोहम्मद पैगंबर हांच्या जयंती निमतान ईद ए मिलाद गोंयभर मनयली। तांच्या जिविताचो उगडास आनी तांणी दिल्ल्या शिकवणीचो प्रचार करीत मुस्लीम भावांनी काल गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जुलूस काडिल्लो। फोंड्या आयोजीत जुलूसाक व्हडा संख्येन ल्हान भुरगीं तरणाटे वांटेकार जाल्ले। येरादारी पुलीस येरादारीचेर नियंत्रण दवरपाक हजर आशिल्ले। ईद ए मिलाद निमतान मुस्लीम भावांनी नागरिकांक सरबत वाटले आनी एकमेकांक परबी भेटयली। ह्या वेळार फोंडा मुस्लीम असोसिएशनाचे अध्यक्ष मुल्ला अब्दुल मुनाफ हांणी अदीक म्हायती दिल्या। 1500 वाढदिवस ते आमी व्हडले हेतून साजरो करता। व्हडले हेतून आमी साजरो करता। आमचे प्रॉफेट मोहम्मदान आमकां कशें रावपाचें, कशें जगपाचें, कशें भाईचारा दाखोवपाक आमकां शिकयला। आमचे कुरान आमी पवित्र किताब तेतून आमकां सगळें मॅसेज दिला की लोकांक दुखोवपाक जायना, कोणाक मारपाक जायना। अहिंसा आमी आसा, हिंसा केन्ना करना आनी आमी मुस्लीम एक। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन
नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपावरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।